दोडामार्ग ग्रीन एनी प्लॉट तसेच फार्म लँडचा भव्य प्रकल्प। हा प्रकल्प मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून अवघ्या 35 मिनिटांच्या अंतरावर। प्लॉटसाठी गुंतवणूक अवघ्या 15 लाखांपासून। अधिक माहिती आणि बुकिंगसाठी संपर्क विनायक 93590 10657 दोडामार्ग ग्रीन। नमस्कार योकार वाटो नाईट सुयश गावणेकर। सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स। नागरी पुरवणीच्या गुदावांनी तूर डाळी बरोबर 10 टन साखर 2.5 टन चणे पेड्ड्यार। विजिलन्साक फक्त डाळीची केस, पेड्ड्यार जाल्ली साखर डिस्टिलरीनी उखलपाची चिन्ह। म्हापशा सब रजिस्ट्रारांत सिनियर ऑफिसर घालून बॅकलॉग क्लियर करपाची कायदो मंत्र्याची तयारी। सेल डीड अर्जांनी गुड्डू लसांव करतले वांयगणे आदोगादांक शिटकावणी। आदली बिग बॉस स्पर्धक बीजेपीचे सोनाली फोगाटाचो खूनच, भावाचो दावो मागता सीबीआय चौकशी। प्रधानमंत्र्या मेरेन वचपाची तयारी, मुख्यमंत्री म्हणटा पोलीस तपास सिरियस चल्ला। मोपा एअरपोर्ट संचालकाचे कचेरेक नोकर भरती, कंपॅशनेट तत्वाचेर 12 नेमणुको। इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टरांक मुख्यमंत्री रोजगार स्किमी सकल मेळटले रीण। शॅक पॉलिसीक सरकाराची मुजत वाड। वीज खात्याकडेन 650 मेगावॅट लायट आसा। दर एक डिव्हिजनाक दिल्यात 5000 स्ट्रीट लायटीचे फिक्स्चर। कागाळी असल्यार सांगच्यो, चौथीक जबाबदारीन लायट वापरात, मंत्र्याचो उलो। हँड फूट अँड माउथ म्हणल्यार टोमॅटो फ्लूच्यो केशी वाडटा। केरळा उपरांत तामिळनाडू ओडिशा मेरेन दुयेंती। केंद्राचे राज्यांक खबरदारीचे दिशा निर्देश। कदंब बस स्टँडा वेले टॉयलेट वापरपाचे दशेंत ना। बायलो वचूंक सोदिना। युरीन इन्फेक्शनाचे प्रसंग। टॉयलेटी जाग्यार घालूंक गोवा फॉरवर्डाच्या बायलां फाट्याचे कदंबाक निवेदन। बेळगांव गोल्फ कोर्स कॅम्प वाठारांत 15-20 दीस जाले बिबट्याची दहशत। 2दा धरपाचे यत्न फेल। हत्ती शूटरांक घेवन सोद मोहीम। 8-10 दीस जाले 22 शाळा बंद। नागरी पुरवण खात्याच्या गुदावांनी तूर डाळी बरोबर 10 टन साखर आणि 2.5 टन चणे पेड्ड्यार जाले। मात विजिलन्सा कडेन फक्त डाळीची केस पावल्या। पेड्ड्यार जाल्ल्या तूर डाळीचो विलो लावंक काडिल्ल्या टेंडराक 4 जाल्यार साखरेच्या टेंडराक 3 बिडर आयल्यात। ही पेड्ड्यार जाल्ली साखर आतां डिस्टिलरींनी वचूं येता म्हूण सुत्रां सांगतात। तूर डाळीच्या प्रकरणा उपरांत नागरी पुरवण खात्याच्या गुदावांनी पेड्ड्यार जावपी बाकीच्या खाद्यान्नाची एक गजाल भायर सरूंक लागल्या। कोविडात लेबरांक वांटूंक हाडिल्ल्या तूर डाळी बरोबर साखर आनी चणे पेड्ड्यार जाल्ले। कोविडात हाडिल्ली 242 टन म्हणजे 2,42,000 किल डाळ पेड्ड्यार। सरकाराक निव्वळ 2,86 लाखांचो फटको। उपरांत अंत्योदया खातीर हाडिल्ली 10 टन साखर गुदावांनी पेड्ड्यार। साखर संजीवनी कडल्यान 26 रुपया किल घेतिल्ली, राशनाक 13 रुपया 50 पैशांनी दिवपाची। तेन्नाच्या दरान सरकाराक 26 लाखांचे लुकसाण। कोविडात हाडिल्ले 2.5 टन चणे फोंडेच्या गुदावांत पेड्ड्यार, 2 लाखांचे लुकसाण। राज्यांनी आडकल्ल्या कामगारां खातीर आत्मनिर्भर भारत स्किमी सकल चणे धाडिल्ले। सरकारान बसी रेल्वेची व्यवस्था करून कामगारांक धाडले गावांत, चणे पावले उसरा। 7.5 टन चणे वापरले, उरिल्ले 2.5 टन पेड्ड्यार। चणे कलेक्टराच्या देखरेखीत आशिल्ले। आत्मनिर्भर भारत स्किमीचे 2.5 टन चणे उरल्या म्हूण खात्यान केंद्राक कळीत केल्ले। फायलींनी घुसपून पेड्ड्यार जाल्ल्या तूर डाळीचे प्रकरण विजिलन्सा कडेन चौकशेक दिले, मात साखर आनी चण्याची अजून चौकशी ना।
सरकारान तूर डाळीची केस विजिलन्साक दिल्या आणि तपास चालला. साखर आणि चण्याची मात चौकशीना विजिलन्साकूय धाडूक ना. 242 टन तूर डाळीचो विलो लावन काडिल्ल्या टेंडराक 4 बिडर आयल्यात. 10 टन साखरेचो विलो लावन काडिल्ल्या टेंडराक 3 बिडर. जाल्यार पेड्ड्यार साखरेचो उपेग डिस्टलरींनी जाव येता म्हूण खात्यांतली सुत्रां सांगतात. खात्यान खंय सगळ्या गुदावांनी वचून इन्स्पेक्शन केला. पेड्ड्यार जाल्ल्या कड्डणाचेर खात्याचे सचिव अभ्यास करतात. कड्डण पेड्ड्यार करपाची आनीक प्रकरणां मेळ्ळी जाल्यार अधिकाऱ्यांचेर कडक कारवाय करपाची शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिल्या. सध्या सगळ्यांची नजर विजिलन्साच्या चौकशीचेर. बरोबर पेड्ड्यार जाल्ली दाळ, चणे, साखर व्हरता कोण आनी तांचे करता कितें ताचेर दोळो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. म्हापशेंच्या सब रजिस्ट्रारान सगळे मेस म्हूण आदोगादांनी बोवाळ केलो. कायदो मंत्री म्हणटा सिनियर अधिकारी सूरज वेर्णेकाराक घालून बॅकलॉग क्लियर करता. बार्देजांत सेल डीड खूपच जातात. कांय आदोगाद कितलेशेच सेल डीड करतात. नांवां नासतना अर्धकच्च्या म्हायतीचेर अर्ज अपलोड करून मागीर दुरुस्ती करतात. वांयगणे आदोगादांक मंत्र्याची शिटकावणी. आदोगादांनी बोवाळ केल्या उपरांत म्हापशा सब रजिस्ट्राराच्या कचेरेचो कारभार जाग्यार घालपाची तयारी. जिल्लो रजिस्ट्रार सिनियर अधिकारी सूरज वेर्णेकाराक म्हापशेच्या सब रजिस्ट्राराचो अतिरिक्त ताबो दिवन थंयचो बॅकलॉग क्लियर करपाची तयारी कायदो मंत्र्यान केल्या. आणि बॅकलॉग करून ताका एक सिस्टम आमी आतां डिवायज करता की अशें आनी खंयच्या जाग्यार जर सडनली खंय बूम जाता खंय बूम जाता आमकां खबर ना. सो त्या सिस्टमा भितर आतां एनडीआरएसा भितर आमी एक सिस्टम हें करता की स्टेट रजिस्टर in case there are other than lot of pending more than 4 or 5 days or 6 days pending for the reasons of not being able to give a slot will be directed by the state register to the other sub registers who will act on behalf as that particular taluka's register. So वो system हम करता. In the meantime म्हापसाचो इशू आसा तो सॉर्ट आउट करपाक सिनियर ऑफिसराक हांवें ट्रान्सफर केल्या. From tomorrow or today they will join and immediately they will work out a solution on removing the backlog of vacancies. So most senior amcho jo Suraj Vernikar is one of the most senior and efficient officers of the department. He's been given charge as the district register. Even though he's promoted as district register, he's given sub register charge. म्हापशा सब रजिस्ट्रार ऑफिसाची सिस्टम जाग्यार पडटली. मात अर्धकच्ची म्हायती आणि ऑनलायन अर्ज करून उपरांत दुरुस्ती करपी वांयगण्या आदोगादांक शिटकावणी. So I have noticed that advocates or clients of the advocates or clients themselves are putting numerous of sale deeds uploading. हे बंद जातलें आनी ताजे खातीर म्हाका स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन ज्यो गोश्टी मनीसूच ना आनी तेणी अपलोड केला आनी थंय येवन मागीर मॉडिफिकेशन करता. ह्यो हांवें नांवां काडपा लायल्या कोण करता ते which clients have done or which clients portal कित्याक आमी एडवोकेटाक एक registration number दिला. So which advocate has put such type of application where no names are putting, we will identify and further action will be taken. What action we will see, what will be taken. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. आदली बिग बॉस स्पर्धक बीजेपीचे सोनाली फोगाटाचो खूनच भावाचो दावो. पुलीस खंय FIR करिना तो CBI चौकशी मागता. सोनालीचो गोंयांत येवपाचो खंय प्लानूच नाशिल्लो. बरोबर आशिल्ल्यानीच तिका मारल्या. प्रकरण प्रधानमंत्र्या मेरेन व्हरतलो म्हूण सोनालीचो भाव उलयता. मुख्यमंत्री म्हणटा पुलीस सिरियस तपास करतात. आदली बिग बॉस स्पर्धक टिकटॉक स्टार हरियाणाची बीजेपी फुडारी सोनाली फोगट मंगळारा गोंयांत आयिल्ले कडेन सोंपली. पणजूंच्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत तिका हाडिल्ली. ती ब्रॉड डेड म्हूण हॉस्पिटलवाले सांगता. बॉडी मंगळारा सावन पोस्टमॉर्टमाक GMCत दवरल्या. फामील गोंयांत पावल्या. भाव म्हणटा हो खुनूच. तो कॉन्स्पिरन्सी थियरी सांगता. नॉर्मल डेथ नहीं है, ये एक प्री प्लान मर्डर था और इसमें जो अपराधी हैं वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में भी हैं और नहीं भी हैं. FIR दर्ज नहीं हुई है और यहाँ कहते हैं कि पोस्टमार्टम पहले करेंगे और आपकी FIR उसके बाद में दर्ज करेंगे. तो मेरी मांग है कि इसकी CBI जांच हो और मेरी बहन को इंसाफ मिल सके. काफ़ी दिन से ये इनकी प्लानिंग चल रही थी और हम समझ नहीं पा रहे. लेकिन जिस दिन मर्डर हुआ उस रात पहले
मेरी बहन सोनाली फोगाट की अपनी सिस्टर्स के साथ बात हुई, मेरे साथ बात हुई, अपनी माताजी के साथ में बात हुई और उनके जीजा अमन पूनिया जी के साथ में बात हुई। उन बातों से हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि हमारी बहन बड़ी मुसीबत में है और उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे क्या? जी बिल्कुल जाएंगे जी हम मोदी जी के पास भी और जाने की सोच रहे हैं। हमारी बहन सोनाली फोगाट एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास। बीजेपी की वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता थी और अपनी पार्टी के प्रति पूरी समर्पित थी। अगर हमारी FIR दर्ज नहीं होती तो हम पोस्टमार्टम नहीं करवाते। गोवा का एकदम अचानक कोई कार्यक्रम बना, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने उन्होंने बताया कि धमकियाँ कुछ मिल रही थी क्या? उनको बिल्कुल डराया गया था, वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी और उसने बोला कि मुझे खाने में कुछ दिया गया है जिससे मेरे हाथ पैर सुन्न हो जा रहे हैं और मेरे हाथ पैर काम करना छोड़ रहे हैं। वहाँ से जब यहाँ पे गोवा तक पीछा कौन करता है? जो जिन्होंने मर्डर किया वो साथ में थे। काँग्रेसीचो गिरीश म्हणटात तपास सारको जावचो. We have to send a clear message to the tourism industry and to the tourists that they are visiting Goa, that Goa is a safe place. So we strongly demand with the Chief Minister that there should be a fair road and they should not interfere to compromise the investigation and the medical reports. मुख्यमंत्री म्हणटा पुलीस सिरियसली तपास करतात. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टाप्रमाणे पुलीस कितें ते करतले. गोवा पुलिस उसके हरियाणा की जो केस हुई है उसके बारे में सीरियसली देख रहे हैं. डीजीपी खुद मॉनिटर कर रहे हैं. प्रिलिमिनरी उसको लगा है कि दिस इज एन कार्डियक अरेस्ट, बट फिर भी उसका जो इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट्स उसके पास आ जाएगा. प्रिलिमिनरी डॉक्टर्स और डीजीपी के कहने के अनुसार वो कार्डियक अरेस्ट जैसे लग रहा है. इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोपा एअरपोर्ट संचालकाचे कचेरे खातीर नोकर भरतीक मंत्रिमंडळाचो बावटो. मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान कॅबिनेटाचे निर्णय सांगले. कंपॅशनेट तत्वाचेर 12 स्टाफाचे नेमणुकेकय मान्यताय दिल्या. आता डिग्री, डिप्लोमा, इंजिनियर, कॉन्ट्रॅक्टरांक EDC वरवीं मुख्यमंत्री रोजगार येवजणे सकल रीण मेळटलें. शॅक पॉलिसीकय मुजत वाड. Creation of the post in Director of the Civil Aviation Mopa Airport Authority. Chief Minister Rozgar Yojana 2020 for the engineering professionals in amendment to the notifications. CMRY Rozgar Yojana आसली तितून एक amendment केला इंजिनियरांक हे करपाचो. इंजिनियरां खातीरूच लोन चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना जी आशिल्ल्या डिग्री एंड डिप्लोमा होल्डर्स तांकां दिवपा खातीर चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना. अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉम्पेन्सेट ग्राउंड आमी 12 स्टाफाक पयर आमी 2 जाणांक अपॉइंटमेंट दिल्ली इन पुलीस डिपार्टमेंटान. नाव द 12 जाणां जे 3 जाण फाटले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटानूय एक्सपायर्ड जाल्ले एट अ टायम. अशे सगळे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी एक सगळे अशे आशिल्ले इन सर्वीस म्हणजे सर्वीस आनी ऑन ड्युटी जे एक्सपायर्ड जाल्ले आसा अशा 12 जाणांक आमी अपॉइंटमेंट आफ्टर कंप्लिटींग ऑल द प्रोसेस 12 जाणांक काही रिलॅक्सेशन करून ह्या 12 जाणांक दिता आनी हेन्स फोर्थ इन सर्वीस आनी ऑन ड्युटी कोण जो एक्सपायर्ड जाता ताका वेटिंगाचेर उरचे ना. बाकीच्या सगळ्यांचे वेटिंगाचेर उरता बट हांकां डायरेक्टली अपॉइंटमेंट दिली वतली. 3 वर्सांनी आमी समजून घेवपाक जाय. लोकांची कळ आमकां कळटा की सगळे खूब जाण रावल्या नवे लॉट येतले बाकीचे येतले आमकां कळटा. पूण ज्यांनी घाले आनी इन्वेस्ट केले तांकां चलोवंक मेळूना न्ही. तांकां एक वाटेन 50% जरी बेनिफीट दिली देर इज लॉट ऑफ कॉस्ट इनवॉल्ड. ताचे खातीर समज वी हॅव टू वी कॅनॉट टेक इट फॉर एडिशनल पिरियड ऑफ 2 years. पूण 1 वर्सान एक घेवची म्हणून ताजें डिसिजन घेतिल्लें आसा आनी 1 वर्साक एक्सटर्नल जे एडिशन मेळटलें ऑन सेम टर्म्स एंड कंडिशन्स विथ अ रिवायज फी स्ट्रक्चर ते तांकां करूंक मेळटलें. सो स्टार्टींग ऑफ शेक्स इन टर्म्स ऑफ दीस इन सप्टेंबर इटसेल्फ वी कॅन स्टार्ट गिवींग देम द परमिशन्स फॉर द नेक्स्ट इयर. इतले मजगती व्हाईट हॅट ज्युनियराचो संस्थापक आणि नॉव्हेलिस्ट करण बजाजाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सरकाराच्या रणनीती उपक्रमाचो खाशेलो सल्लागार नेमला. JD खात्यान अर्द काडल्या. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि स्वप्नील तारी. कोरोना मंकीपॉक्स म्हणटसर हँड फूट मावताचें दुयेंस टॉमॅटो फ्लून तकली वयर काडली. जोर येता, ताळो फुलता, तोंडार उदकाचे कशे फोड येतात. भलायकी मळाक मोठी चॅलेंज. आता केंद्राच्या राज्यांक खबरदारीचे दिशानिर्देश. पहिली केस केरळांत मेळिल्ली. दुयेंस तामिळनाडू, ओडिशा मेरेन पातळ्ळां. देशभर 100 वयर केशी नोंद. दुयेंती 10 वर्सां सकयलीं भुरगीं. घेव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट.
for supreme satisfaction in your life and moments of peace. Presented Dodamar Green, just 35 minutes from Mopa International Airport. Contact today for your space of real peace. Plot size 250 to 300 square meters. Investment for plot from just 15 lakhs. Location North Dodamarg, Maharashtra. Contact for more information and booking. Vinayak 93590-10657. बेळगाव गोल्फ कोर्स कॅम्प वाठारांत बिबट्यान नाकाशेवट केला. 15-20 दीस जाले बिबटो त्या वाठारांत भोंवता. दोनदा धरपाचो यत्नय जालो, हाताक लागना. आतां 2 दीस जाले पोलीस राना खातें हत्तीक घेवन बिबट्याक सोदतात. शिमोगाच्यान शार्प शूटर आनी तज्ञ टीम हाडल्या. जिल्लोधिकाऱ्यान 8-10 दीस जाले त्या वाठारांतल्यो 22 शाळा बंद दवरल्यात. हांगा बेळगांवच्या गोल्फ कोर्स एरियांत आसा आनी हांगा फाटल्या 15-20 दिसांतल्यान एका बिबट्यान धुमाकूळ घाला. अगदी बेळगांव शहराच्या लागीं आसलेलो हो प्रदेश आसा, बेळगांव शहराक लागूनच आशिल्लो हो प्रदेश आसा आनी हो बिबट्या ताका जेरबंद करच्या खातीर जायते प्रयत्न सुरू आसतात. पुलीस खातें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तेच भशेन कांय NGOs हांचे हे प्रयत्न सुरू आसात, पूण अजून लेगीत तांकां प्रयत्न येवंक ना. फाटल्या कांय दिसांनी 2 फावट ह्या बिबट्याक पकडपाचे प्रयत्न जाले. तो 2 फावटी पुलिसांच्या तावडींतल्यान निसटला आनी आतां काल सांजे 2 हत्ती हांगा हाडल्यात आनी हत्ती वरवीं हे ताका पकडपाचे प्रयत्न सुरू आसात. आनी ह्या परिसरांतल्यो बेळगांव शारांतल्यो ह्या परिसरांत असलेल्यो 22 इस्कोला फाटल्या 8 ते 10 दिसांतल्यान बंद दवरपाचो निर्णय तसो आदेश प्रशासनान दिला आनी तसो आदेश जिल्हाधिकाऱ्यान दिल्लो आसा. बेळगांवच्यान लुईस रॉड्रिक्स, प्रुडंट TV. लायटीच्या खात्याचे दरेक डिव्हिजनाक 5000 स्ट्रीट लायट फिक्स्चर दिल्यात. चवथीची तयारी म्हूण खात्या कडेन 650 मेगावॅट लायट आसा. मंत्री सुदीन सांगता खंयच्याय वाठारांत स्ट्रीट लायटीची कामां जावना, इंजिनियर दाखयली पळय करता आसत जाल्यार खंय सांगचें एक्शन घेता. चवथीक लोकांनी जबाबदारीन लायट उजार करची म्हूण उलो. चवथीक 650 मेगावॅट लायट आमचे कडेन आसा. चवथीक लायट इतली लागना, चड यूज ज्या कडेन लोक मेळत तशे लायटिंग करपाक सोदतात ती मातशी कमी आसा. म्हज्या म्हायती प्रमाणे आमी 5000 फिक्चर्स डिस्ट्रिब्यूट केल्ले आसा प्रत्येक डिव्हिजन वायज. ज्यांचे कोणाच्यो कंप्लेनी आसा आनी एक तर म्हाका सांगचे, चीफ इंजिनियर सांगचे, नाजाल्यार कंप्लेन आमची जे हे आसा नंबर ताका सांगचे. येदागदाची जर कोणी करुना आसत, कोणी कितें उलयलो इंजिनियर बी जाल्यार ताणें कंप्लेन म्हजे कडेन करची. आय वील टेक इट. लायटी वता ताका कारणां खूब आसा. गोवा इज द ओनली स्टेट टायम टू टायम जी लायट आमी घेतात तांचे पेमेंट करतात. महाराष्ट्रा, तामिळनाडू, राजस्थान ही सगळीं नांवां त्या सुद्दां अग्रलेखा आयल्या आनी बाकीच्या चॅनलांनी ती हाडल्या, न्यूजपेपरांनी हाडल्या. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता गोवा इज व्हेरी गुड एज फार एज सप्लाय ऑफ पावर. कमी रेटीन पावर लोकांक दिता, इंडस्ट्रीक दिता. 6.2 आमचे आसा, तांचे जे रेट आसा 9-10 अशें आसा. आमच्या गोंयांत एकदम कमी आसा. गोवा फॉरवर्डाच्या बायला फाट्याचे कदंबाचे MDक निवेदन. कदंबा बस स्टँडा वेले टॉयलेट वापरपाचे दशींत ना. टॉयलेट मेंटेन केल्ले ना, धड फ्लश ना, लायट ना, दारां ना, हायजीन सोदपाचो प्रस्नूच ना. बायलो ह्या भौशीक टॉयलेटींनी वचूंक सोदिनात. ताका लागून बायलांक युरीन इन्फेक्शन जाता. एक्शन घेवन पावलां उखलचीं म्हणून महिला फॉरवर्ड मागता. Women to live in dignity
When High Court and Supreme Court has given these directions, why the state is not following? Why is the state government not following this? So आम्ही आता कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन जनरल मॅनेजराक मेळ्ळा आनी ताका आमी मेमोरेंडम सबमीट केलो आनी ताका आमी सांगला की त्यांनी इन्स्पेक्ट करचे इमिजिएटली आनी डायरेक्शन दिवची टू एन्श्युअर क्लीन एंड हायजिनीक टॉयलेट्स टू विमन. ताजे पेक्षा टॉयलेटीन गेले जाल्यार थंय कांयच इक्विपमेंट्स आसना, दाराक फ्लशिंग आसना तांचे ऑपरेटींग आनी तशें दाराक लॉक आसना, लायट ना. सो हाव इज अ पर्सन एक बायल कशी म्हणून हे वॉशरूम यूज करतले आनी ताजे खातीर बायलांक युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन इतले वाडिल्ले आसा. every woman is suffering because of this, and that is the only reason is की ते युरिनेट करपा पावना. जे सकाळी वना युरिनेट करता ते तशें रातीक येवन युरिनेट करता कित्याक खंयच क्लीन टॉयलेट्स ना. हाजे पयलीं आमी चीफ सेक्रेटरीक मेमोरेंडम दिला रिगार्डींग द टॉयलेट्स टू बी मेड अवेलेबल ऑन द हायवेज, डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट हायवेज. सो आमी तो चीफ सेक्रेटरीक तो दिला आनी आतां नाव वी आर गिवींग दीस बिकॉज वी वॉन्ट टू एन्श्युअर दॅट एवरी विमन ऑफ गोवा, गोंयची सगळी जी बायलां आसा तांकां खरेंच क्लीन टॉयलेट मेळचे. आतां आमी रस्त्यार आयला, आमी बेश्टे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी हे करून आमी एक्शन घेतला आनी वी वील सी दॅट वी गो टू द रूट ऑफ दीस एंड गेट एंड एन्श्युअर दॅट एवरी वुमन गेट्स अ क्लीन एंड हायजिनीक टॉयलेट इन गोवा. रानवटी जनावरांक खावंक रानां डेव्हलप करूंक जाय. तशें जाल्यार वाघय रानांनी येतले आनी रावतले. बोंडला अभयारण्याचो सांबाळ करूंक CSR पार्टनर मेळोवंक यत्न चल्ला म्हणून राना मंत्री विश्वजीत सांगता. धबधब्यांचेर गार्ड दवरल्यात, 100 रुपया एंट्री फी आसतली. सुर्ला 12 कॉटेजी उब्यो जातात. रानां उदरगतीक केंद्राचें फंडींग हाडपाचो प्लान. धबधब्यांचेर बुडून मरतल्यांचो आंकडो वाडटा, ताचेर आळाबंद घालूंक थंय गार्ड दवरतात. धबधब्यांचेर 100 रुपया एंट्री फी म्हणजे कोण गेला तो कळटलो. ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे कोर एरियामध्ये आता जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे कोर एरियान जे कितें आमी ते वॉटरफॉल्स आणि इतर काही कडेन फॉरेस्ट गार्ड्साक आमी डिप्लॉय केल्या. आमी आता प्रत्येक मनशाक इट इज नॉट अबाउट 100 रुपीज, इट इज जस्ट टू रेजिस्टर अ पर्सन सो दॅट वी नो हू हॅज गॉन टू दॅट वॉटरफॉल. हे सगळ्या गोष्टी प्लस ती एरिया डेव्हलप करपाक म्हणून हांव दिल्ली जेन्ना गेल्लो. सुर्ला 12 कॉटेजी उब्यो जातात. पर्यटनाचो प्लान आमी आतां सुर्लाच्यान आमी चालू करतले. फॉरेस्ट वायल्ड लायफ सेंच्युरीचे भितर वायल्ड लायफ सेंच्युरीचे डेजिग्नेटेड आहा सुर्ला. 37 सुर्ला जे आमचे पर्ये मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर दिव्या राणे त्यांनी ते इलेक्शनान शब्द दिल्लो. आमी थंय 12 कॉटेजीस घालून ते व्यवस्थित ते सगळे प्लॅनिंग करपाक ते कन्सल्टंट ऑलरेडी घेवपाचे त्यांनी ऑलरेडी ठरयला फ्रॉम गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. ते कन्सल्टंट जे आमकां सांगतले त्या तरेन आमी ते करतले. एक लक्षात घ्या की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वायल्ड लायफ सेंच्युरीच्या भितर जे एक्टिविटी करता वी हॅव टू गिव इट टू द कम्युनिटी टू रन. सो त्या तरेन आमी जे कितें आमचो प्लॅन आसतलो वी वील एंगेज द कम्युनिटी सो दॅट द कम्युनिटी इज एबल टू रन दीस प्रॉपरली. रानांनी रानवटी जनावरांची खावपा रावपाची वेवस्था जाय म्हूण रानां डेव्हलप करतात. 5 ते 10 वर्सां लागतली. खावंक पिवंक मेळ्ळ्यार खंय वागूय येतले. त्याच बरोबर आमचे आयज पर्यंत आमचे रोड नेटवर्क जो आहा, वर्किंग रोड जो आहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो गेल्या 20 वर्सां तो डेव्हलप जावंक ना. म्हणून हांवें दिल्ली जेन्ना गेलो केंद्र मंत्री आमचे श्री भुपेंद्र यादवजी कडेन आमी जेन्ना चर्चा केली एक लक्षात घ्या की सायकलिंग ट्रॅक्स, इको ट्रेल्स, जंगल ट्रेल्स, बर्डिंग खातीर स्पॉट्स ह्यो सगळ्यो गोश्टी हॅबिटॅट डेव्हलप करपाक म्हणून आमी पयशे मागपाचो आमी प्रयत्न आमी केल्लो आसा. आनी हे पयशे कित्या खातीर डेव्हलपमेंट ऑफ वॉटर बॉडीज, डेव्हलपमेंट ऑफ द इकोसिस्टम, डेव्हलपमेंट जे खंय झाड फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅनचे अंडर जे खंय आमी योग्य तरेचे न्यूट्रिशन आनी इतर काही गोष्टी आमी ग्रो करूं शकता. म्हणजे चितल पासून सांबर पासून तेजो डेव्हलप जाले तरच तो वाघ जे आमी म्हणटा तो थंय रावतलो. कित्याक त्या तरेचे ताका ही वील गेट दॅट टायप ऑफ फूड अँड दॅट इकोसिस्टम वील बी अप्रोप्रिएट. सो बेसिकली वॉट वी आर वर्किंग ऑन दॅट. इट वील टेक गुड 5 to 10 years to develop it, but we have to start now. And बोंडला अभयारण्याचोय CSR प्लान चल्ला. GFDC चेर जबाबदारी. We are trying to get some CSR partner to help us adopt the बोंडला zoo. बोंडला zoo आयची परिस्थिती बिकट हा. ते जर आमकां डेव्हलप करूंक जाय तेजो परिसर बी डेव्हलप जातलो. लोकांक इन्कम आनी बिझनेस बी सगळे गावतले. ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी लक्षांत घेवन करपाचो आमचो प्रयत्न पूर्णपणे चालू. आमचे एवरी 3 days आमची मिटींग जाता टू फॉलो अप ऑन द कॉरेस्पॉन्डन्स विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. And also Union Minister has told me to once again visit him so that we are able to take this on a fast track. We have asked for money.
under various sections and various heads, and we are also making GFDC the nodal organization to take up the activities within the wildlife sanctuary, because it's a corporation by act under the forest department. म्हणून ह्यो सगळ्या गोष्टी तांकां आमी दिवपाचो आमचो प्रयत्न. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारये आणि साहिल मांद्रेकार. माडापय माशेलां शशांक हळणकार म्हणटा त्या फास्ट फूड वाल्याचेर सुरी हल्लो केलो म्हणून फोंडेच्या पुलिसांनी कुमार जुवेचे नितीन उर्फ सोमेश जावजेकार आणि विराज राऊत ह्या तरणाट्यांक उखल्ल्या. शशांक बुधवारा राती फास्ट फूड बंद करून थंयच एका फ्रेंडा बरोबर गजाली करतालो. इतल्यान खंय ह्या दोगांनी येवन ताचे बरोबर वाद घालो आनी ताका सुरो मारलो. तांचे मदीं खंय आदींच वाद जाल्लो. आयज फोंड्या एक FIR लॉन्च जाल्या. शशांक हळणकर म्हणून हो एक भुरगो जो माडापय एक फास्ट फूड सेंटर चलयता आनी ते चलयत आसतना राती तो आपले क्लोज करून वचपाक वाटेर आहलो तेन्ना तो आपल्या फ्रेंडा कडेन उलयत उबो आहलो. त्या वेळाचेर कुंभार जुव्याचे 2 भुरगे, एक नितीन देवजेकर आणि विराज राऊत हे थंय एका गाडयेन बसून आहले आणि सडनली हेंचे कडेन ते आर्ग्युमेंट करपाक लागले, सम प्रिवियस इश्यूज, आणि त्या हळणकराक असॉल्ट केलो आणि ताका एक स्टॅप केले. दोन्ही आरोपी अरेस्ट केले. सो तो कसो आसा दुसरो केल्लो? ते बरें आहा, गूड. खंय हें घडलें सर? माडापय मार्शल तिगूय कुंभार जुव्याचे. कितें दुश्मनी पयलींची बीन कितें? पयलीं म्हणल्यार ते हो जो एक्यूज हो मातसो पॉप्युलर आहा जो हे चलयता तो. सो हे एक्यूज हे अशे वेगाबॉन्ड टायप. टोयोटान हायब्रीड अर्बन क्रुझर गोंयांत लॉन्च केली. पेट्रोल आनी बॅटरीचेर चलपी ही हायब्रीड गाडी. शरयू टोयोटान परवरी नवो शोरूम उक्तो केला. थळाव आमदार मंत्री रोहनान शोरूमाचें उक्तावण केलें. गोंयांत टोयोटाचे वेर्णा आनी कोलवाळे शोरूम आसात. टोयोटाक गोंयांत खंय बरो रिस्पॉन्स येता. It's a hybrid concept. Hybrid is one which runs on petrol as well as battery. So there are a lot of things like how battery will get charged, how battery will get operate. The vehicle will start on petrol and it will see the load which is there on the car, acceleration which is there. Basis of that, the battery will come into force. Moment it runs on the battery, there will no fuel utilized. So the economy in that case is completely zero. In fact, it will get full economy, and the average what you're going to get on this car is 27 kilometers per liter. That is estimated on the normal driving conditions. This car will sense the load, the acceleration, and based on that the fuel will be supplied to the engine or the battery will get charged. ही डीलरशिप पूर्णपणे सुसज्ज आहे. जे काही नवीन मॉडेल्स असतील, आज कंपनीचा टोयोटाचा मार्ग जो आहे हा हायब्रिड टेक्नॉलॉजीमध्ये जाण्याच्या दृष्टीने सुकर करण्यात आलेला आहे. जिथे हायब्रिड म्हणजे पेट्रोल गॅसोलिन आणि बॅटरीच्या माध्यमातून हायब्रिड स्थितीमध्ये हायब्रिड वाहनांच्यामुळे एक ग्रीन वाहन आपण चालवतो याचा एक अभिमान आपल्या गाडी चालवणाऱ्या ग्राहक वर्गाला प्राप्त होतो. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.